Praise the Lord. 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 Praise the Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Oglab Jesu, Stuti Jesu, Vandan Jesu, Aradan Jesu, Jai Jai Jesu, Mahima Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. काल मुना सर वो तो काल मुना सर वो तो तपताल है कल चारती पाऊस आई लो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पुरोगी पाऊस पाना उदाक जाऊंक ना मस्तकडे नयो बरोंक ना बायो बरोंक ना आमच्या गाद्याने की उदाक जाऊंक ना आमची कृषी सुकता पाऊस येतय जाल्यार आमी कितें करी जाय माग जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाऊ भयणीनो मागण्याची गरज आसा देवाच्या समकोर आमी खालते जावन दिंबयेर पडून आमी मागल्या शिवाय देव आमची काकुळट करिना देवाची उतारा सांगता आमी मोदें आयकुया हर एका मनशान काल तो जाय कित्याक ह्या सृश्टीचो रचणार देव जावन आसा धनी तो आनी ताचे कडेन आमी कालते जावन तकली बागावन केदळां मागता तेन्ना देव आमकां कितें गरजेचें तें दिता थोडो वेळ पावस येवंक ना आमी मनशांनी वळखूंक आमकां एक अवकाश कित्याक जैतो पावस पडला गेल्या त्या वर्सा जैतें उदक आसलें आमी कितलें उदक वेस्ट करता आमी कितलें उदक पिड्ड्यार करता आमी तें उदक संरक्षण करची आमी चिंता पसून आटयना आनी देवाची आमकां गरज आसा म्हणली दिसना आमकां जायतें आसा आनी कितें पडून गेलां असलें हंकारी आनी गरवी चिंतपाक आमी पडटा पूण देवा मुखार बाबा भयणीनो आयचें आराधन आमी काकोळ देवाची काकोळट मागया आज आमी सगळ्या संवसारा खातीर मागोवंक आसा विशेशतन आमी पावसा खातीर देखून आज देवाची काकोळट मागया मागण्याची कितें गरज म्हणल्यार आज देवाच्या उतरां मारिपाक आमकां आराधना वेळार समजतलें आनी त्या देखून आमी देवा मुखार कालते जाय देव दिता म्हणून आमी खाली बसल्यार पावना आमच्या राटावळींनी पडल्यार पावना आमच्या देवा लागीं आमी कालते जावन आमचें माग बगणां आमी दवरी जाय देव आमची काकोळट करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भयणीनो हो सगळो संवसार देवान रचल्लो त्या देवाक कितेंय करूं सकत आसा तेन्ना आमी सकट देवाची सकत आमी मानून घेवया सकल वा सृश्टी सिद्धा देव म्हणून आमी आराधन गीत गावया आनी आमच्या मुखार सौम्यान जेजूको आमी उंड्या रुपार आमचे मदें ताका स्वागत करया जीवा सुतानी के आरा
ಸ್ತುತಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ उंड्यारो पारसच्या जेजूचे दीस घालया घडये खालते जावया बाबा बहिणीनो सोमी आमच्या मुखार आदार आसा ह्या सोम्या कडे कोण आमी मनीस खालते जावन आमचे पाताक वळखून ताचे मुखार येता देव आमकां बोगसानी दिता मात्र न्ही आमची मागणी सगळी फळादी करता सगळ्या संवसारा सवय आज आमी दिंबेर पडून मागया सोम्या आमची काकूत घर म्हणून कित्याक सोम्यून मनशाची काकूत करच्याक जेजू ह्या संवसारांत येयल्लो आनी आमचे खातीर कुर्सार तो मेलो त्या कुर्सार ताणें सुसुले कश्ट आनी वळवळे सगळ्या मनशांक म्हाका आनी तुमकां सुटका दिवच्याक भाव भयणीनो आनी ही सुटका ताच्या आमलीक रक्तान ताणें आमकां दिल्या आमचे गद्दे त्याच्या पवित्र पांच गायांत ताणें रगत वाळयला आनी सगळ्या मनशाक ताणें अभिषेक केला आनी त्या रगता मदीं पात वायटांतलें संकटांतलें बरगलांतलें कश्टांतलें अनवरांतलें मरणांतलें पिडेंतलें संकटांतलें रिणांतलें हर एका रितीच्या निराशेंतलें आमकां ताणें लागला आनी तो आमकां सांबाळूनच आसा ते देखून ह्या सोम्याक आमी आराधन करया आयचो दीस ताका आमी समर्पया हांव आनी तुमी मात आमकां मात समर्पूचे न्ही सगळ्या संवसाराक आमी समर्पया हर एक आमच्या पिरगदांची कुटुंबां आमी समर्पया आमचे भोंवतणीच्या सगळ्या समाजाक आमी समर्पया सगळ्या मनशा कुळाक समर्पया आज देवाक वळखनासतना पातकान पळोवन खोटेपण आदरतल्या मनशा कुळाक आमी समर्पया या पृथ्वीचो विबाड करतल्या मनशा कुळाक आमी समर्पया कितली जाणां आज अहंकाराक आनी गर्व वापरून देवाक वळखना तांकां आमी समर्पया परस एका माध्यमाचेर हांवें पळयलें एकलो आमच्या कर्नाटक एक पत्रकर्ता सांगता तुमी देवाचेर पातये नाकात कित्याक तो जेजू एक मनीस मात्र तो कितें करूं शकता मनीस कश्टार आसा तो देव जाल्लो जाल्यार ताच्या लोकां बचाव करतना जेजू विशान तो म्हणालो तशेंच हेरा धर्मा विशान ती म्हणालो तो भाव भयणीनो असले मनीस आज दरिद्रपटी संवसारान वाडल्यात नास्तीकपण वाडोवन येता देवाची गरज ना म्हणून समजून येता आनी त्या देखून जायते फावटी पावस ना बरगाल असली कर्गां देव आमकां दिता कित्याक देव आसा म्हणलें मनशान वळखुचे खातीर तर आमी सक्कट कालते जावया देवा मुखार सोम्या जिजो आमी तुजी भुरगीं आमी तुजी मनशां सोम्या आज आमी तुजे मुखार कालते जावन आमी आमकां आमी समर्पिता काळजांत आमी तुका आराधन करता ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ಶಾಪದಿಂದಲೋ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೋ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಸ್ವಸ್ತಿಸಿದ ಇತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಸುಖನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ
ಭರವಸೆ ಸಾಟಿನಾಗ ಆ ಸಮಯ ಸಕ್ಕಣಂಗ ಸರಿ दावपुरो विविध तरेची निराशा या बेजाराई कंतू आम्ही घेऊन आयल्या दैत्य चक्रांच्या तोंडात या दिशेने आयकोंक मेळचें पावस ना मुखार कितें करचें परस एक माणूस सांगता हांवें दैत्य कृषी केल्या थंयसर गटार दिशेन वचून जागो काण घेवन पूण पावस ना सगळें उलपन वेता अरे एकल्याच्या तोंडांत खंत बेजाराय पावस ना ह्या वर्सा कितें करचें हाचे सांगता आमच्या कुटुंबाक कितें करचें ह्या दिसांनी झूज चलोवन आसा आमचे गालपांत असतो लोक पाटी येवन आसा थंयसर परिस्थिती बरी ना आमी मुखार कितें करचें खंत टेन्शन बेजाराई निराशा सगळ्यांनी आमचे बुंतुनी आसा आमचे बुंतुनी काळोख बरोवन येता कितें करचें कळना ह्या घडी आमकां आमचे मुखार जर असतो जिजूस बरवसो भिये नाकात ताणें म्हळां कश्ट जालें न्हू वजान वयतलें म्हजेच तरची येया म्हळां ताणें हांव तुमचे सगळें आसतलो म्हळां ताणें सदांच तुमचे कश्ट हांव निवारतलो अरे एकल्याच्या तुमच्या कश्टा दुखांनी हांव तुमचे सगळें आसतलो म्हणून आमी भरवसो दिलो सोमी आमच्या मुखार जर आसा तर आमी सकड परत आमी गावया दुसऱ्या मुखल्या चरणा आनी सोमयाक आमी काळजांतून आमचे कश्ट दूख कंत बेजाराय टेन्शन निराशा सकड आमी सोमयाच्या हातांत आमी दिवया ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನೇ ತೋರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಕ್ಷಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷಣೆ ನರನ ದೇವಾಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 ಆರಾಧನೆಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾರ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಂತ ಸರ್ವರಕ್ಷಕನೇ ಲೋಕರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ
आमच्या सुम्या आराधना मान तो प्राप्त हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Busham Babanino. इकडे बोर आम्ही देवाक आम्ही अर्गां दिव्या स्तुती दिव करया देवा कडेन आमी मागता पळय पूण आमच्या देवाचें बरेंपण वळखून काणगेचें कश्ट दितना आमकां थोडी बडी भोगता देव आमकां कित्याक कश्ट दिता पूण आमी कितल्या जाणांनी विचारलां म्हाका बरेंपण मेळटा की देवाक हांवें विचारलां गे कित्याक दिलें म्हणून भाव भयणीनो नामार्थी केळगाडी ताच्या जिवितांत ताका कठीण पिडा येता आनी पिडा आयिल्ल्या वेळार ताका मुखार खेळूंक जायना सगळें ताचें जिवीत धरणीक शेवटता ह्या वेळार ताचे फ्रेंड्स म्हणटात ताका तूं आनी कित्याक देवाक पती येताय वर्ल्डान नंबर 1 खेळगाडी तूं जालोय पूण आज असल्या परिस्थिती पडलोय तुज्या देवान कित्याक अशें केलें म्हणून तुज्या देवा कडेन विचारलां गे म्हणे आनी ताणें म्हळें संवसारांत हजारो टेनीस खेळगाडी आसात तांचे पैकी 10 जण ते ह्या ग्रँड स्लॅमा पावल्यात आनी थोडे मात्र विम्बल्डना पावल्या आनी थोडे मात्र फायनार संवसारांतल्या श्रेश्ठ कापून काडून घेवन पावल्या तांचे पैकी हांव एकलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पूण हांवें त्या वेळार विचारूंक ना देवाक कित्याक देवा म्हाका तुवें फस्ट ह्या पयल्या स्थानार हाडलें म्हणून देवाक हांवें विचारूंक ना तर आतां म्हाका कश्ट येतना हांव ह्या घडये निराशेंत आसतना म्हज्या देवाक हांव विचारतना कित्याक देवा म्हाका पिडा दिल्याय भाव भयणीनो आमचो देव आमकां कश्ट दितना आमी चिंता आमकां देवान कश्ट दिल्यात पूण बरेंपण दिता आसतना त्या देवाक अर्गां दिवचें होगलाप दिवचें देवाचें बरेंपण वळखून काण घेवचें आमी कितलें करता आमी विचारता आमी सुडास करया देवान आमकां कितलें केल्लें बरेंपण आसा आमी कितलें देवाक अर्गां दिलां कितले घंटे आमी देवाक अर्गां दिवचें येवन इगर्जेन करशिल्ल्यात वैयक्तीक जिवनांत कितले घंटे आमी देवाक अर्गां दिवच्यान करशिल्ल्यात ना मुस्तुबुटी आमी त्या सावां घालूंक मागणी कश्टा वेळार आमकां देवान बरें करेचें म्हण मागलां शिवाय आमच्या देवाक आमी अर्गां दिवंक विसरल्या एगडी बोर आमी आमचो देव सगळ्या मनशाक बरें करचो देव त्या देवाक आमी एक घडी बोर अर्सिया ताची स्तुती करया तुमची जाप सर्वेस्परा आमी तुका ओगळसिता सर्वेस्परा आमी तुका ओगळसिता सर्वेस्परा तूं जावन आसाय जिवाट सतने जिवीत सर्वेस्परा आमी तुका ओगळसिता सर्वेस्परा तूं दोंगर आसले ते वांटो करताय सर्वेस्परा आमी तुका ओगळसिता सर्वेस्परा आमच्यो सर वांटो तुजे मुखार आसात आनी तुजे तावन कितेंच लिपोवन ना सर्वेस्परा आमी तुका ओगळसिता सर्वेस्परा आमी तुज्या वाटेनी सर अशें आमकां तूं शिकयताय सर्वेस्परा आमी तुका ओगळसिता सर्वेस्परा दर्यांतल्यान तूं रस्तो करताय सर्वेस्परा आमी तुका ओगळसिता सर्वेस्परा आमी चलोवंक जाय ते वाटेन आमकां तूं चलयताय सर्वेस्परा आमी तुका ओगळसिता सर्वेस्परा अरण्यान पर्यंत तूं आमकां रस्तो करताय सर्वेस्परा आमी तुका ओगळसिता सर्वेस्परा समाधानाचे वाटेर मेटां काडूंक आमकां तूं शिकयताय सर्वेस्परा आमी तुका ओगळसिता सर्वेस्परा तुज्या दुतांक दान आमकां जिवितांत वाट करून दिल्याय सर्वेस्परा आमी तुका ओगळसिता
सर्वेस्पर आमकां तूं सासणी जिविताची वाट दाखयताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा कुर्ड्यांक पर्यंत तूं आपरीचे रस्त्यार चलयताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा वांकडे तिंकडे वाटो ते नीट करताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा तुझ्या भक्तांच्यो वाटो तूं राखून व्हरताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा जिविताची व्हरता ती वाट अशीर त्या वाटेन आमकां चलोवंक तूं शिकयताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा सर म्हज्या वाट्यांनी तूं म्हाका राख करून व्हरताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा अरण्यांत वाट करताय आनी मरुभुमींत न्हंयो वळयताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा तूं मोइशेक तुवें तुज्यो वाटो कळीत केल्योय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा पडकिरी वाट आमचे तोंड पयस करताय आनी दयान आमकां तुजी नियमां पाळूंक शिकयताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा खोटेपणांत हांव म्हजी मेट्टां ती तूं सांबाळटाय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा तुज्यो वाटो पवित्र जावन जात सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा प्रामाणीकपणाच्या वाटेन आमकां तूं चलयताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा आमच्या कश्टांनी आमकां तूं राखून व्हरताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा पिड्या वेळार आमी तुका उलो मारतना आमची पिडा गुण करताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा निराशे वेळार आमकां तूं भरवसो दिताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा काळो कांत आमकां उजवाड जावन तो आमच्या मुखलान चलताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा एकसूरपणांत आमकां तूं सांगत दिताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा आमच्या काळजाचे गाय तूं गुण करताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा आमकां तूं जियोंक शिकयताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा तुज्या कृपेच्यो जरी दिसपडते आमचे ती वळयताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता सर्वेस्परा सदां न्हीद आमी तुज्या संगतपणांत जियोंक आमकां तूं फावो करताय सर्वेस्परा आमी तुका वगळसिता प्रेज द लॉर्ड Praise the प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सकाळी येता देवाची स्तुती करया गीत गावया आनी देवाक आमी वाकणया आमकां बरें करचो तो देव आमकां सांबाळून व्हरचो तो देव आमकां रक्षण दिवचो तो देव जे प्रत्येक तरान मुंड्या रुपांत जेजूचो देवाचो पूत आमचे मदें हांगासर आसा त्या देवाक आमी हरसिया आनी ताची स्तुती करया तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता तुझो जीव आसता पर्या तुझ्या रजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या राजाक पावता पर्या सुमिया तुझ्या रजांत पावता पर्या सुमिया तुझ्या रजांत पावता पर्या सोतान स्तुती करता सगळ्या सत्यान हांव गायता दैवीक सोतान स्तुती करता सगळ्या सत्यान हांव गायता दैवीक सोतान स्तुती करता सगळ्या सत्यान हांव गायता
तुझो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान तुझो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता जोबा बरी हांव स्तुती करता दावीदा बरी हांव आज नाचता जोबा बरी हांव स्तुती करता दावीद बरी हांव आज नाचता जोबा बरी हांव स्तुती करता दावीदा बरी हांव आज नाचता जोबा बरी हांव स्तुती करता दावीद बरी हांव आज नाचता तुझो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान तो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता तुझो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान जीव आस्था पर्यान तुझाक पावता पर्यान तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता तुझो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान तुझो जीव आसता पर्यान तुझ्या राजांत पावता पर्यान सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यान सुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यान हालेलुया 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 बाबूनो इकडे पण देवाचे उतर आम्ही ऐकूया
हागाय प्रवादी अशें म्हणटा. दळबरसो देव अशें म्हणटा. हो लोक सांगता सर्वेस्वरचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून पर्यंत वेळ पावूंक ना. तेदवा हगाय प्रवादे उद्देशी सर्वेस्वरचें उतार पावलें. मंदीर पाड पडलेलें आसता. तुमी सुंदर घरांनी रावसो वेळ ओगाय. तर आतां दळबरसो सर्वेस्पर म्हणटा तुमकां कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून पळया. तुमी भरपूर वमतात पूण भोव थोडे लुंवतात. तुमी जेवतात पूण तुमचें पोट भरना. तुमी पियेतात पूण दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात पांगुरतात पूण तुमकां कांय ऊब मेळना. जो वावरडी कांय इल्लें जोडटा तें तो पिंजलेल्या पोत्यांत घालचे खातीर जोडटा. दळबरसो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुमकां कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून पळया. दोंगराचेर वसा, रुखाड हाडा आनी मंदीर नव्यान बांदा. तेन्ना म्हाका तें मानूं वतलें आनी थंय म्हाका महिमा मेळटली. उलयता तो सर्वेस्पर. जायते तुमी आशिल्ल्यात पूण थोडेंच तुमकां मेळ्ळें आनी तुमी तें घरा हाडलें. तेन्ना हांवें तें फुंकून उडयलें. कित्याक उलयता तो दळबरसो सर्वेस्पर. कित्याक म्हळ्यार म्हजें मंदीर पाड पडलां. तुमचे मदें एकलो आपआपल्या घरा धांवता. देखून मोळाब तुमकां पावस धाडिना. देखून मोळाब तुमकां पावस धाडिना आनी भूंय तुमकां पीक दिना. हांवें भुंयचेर आनी दोंगरांचेर दानयेचेर आनी नव्या दाकासऱ्याचेर तेलाचेर भुंय उत्पन्न करता त्या सगळ्याचेर मनशांचेर आनी मनजातीचेर आनी तांच्या सगळ्या वावराचेर सुखी दाड धाडल्या. बाबीनो हांव चिंता हें उतार आमकां सगळ्यांक काळजाक लागलें. आज पावस येना म्हणटा आमी. कित्याक येना पावस? आमी इल्लें चिंतून पळोवंक आसा. पावस येना म्हळ्यार पावना. कारण कोण? देवाचें उतर सांगता आमीच. खडक रितीन सांगता हगाय प्रवादी मेरेपाद दळबरसो सर्वेस्पर. कित्याक देवाचें मंदीर पाड पडुल्लें. लोकांक मंदीर बांदूंक वेळ नातलो. बाबा भयणी, आज आमी देवाच्या मंदिरांत आसा पूण काळजाचें मंदीर बांदूंक आमकां वेळ ना. आज मनशाच्या काळजांनी देवाचे मंदिरां पाड पडून गेल्यांत. मनीस संवसाराच्या राटावळीचेर पडल्यात. पयशे करचे, जोडचे, गामात मारची, दिसपडते, एन्जॉय करचे, आमची मोबायलां, आमचो इंटरनेट संवसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स देवाक दिवंक आमचे कडेन वेळ ना. देवाचें मंदीर काळजांतलें पडून गेलां. देखून आमी भरपूर वमता तें किरला ना.
वमता पूण किरला ना आमी थोड्यान सुलवता तुमी जेवतात पोट भरलें तुमचें ना 10 पोटी जेवल्यार पोट भरलें म्हणना तृप्ती ना अर्थ ताजो कितलें आल्यार दादूस काय ना आमकां आनी कितें जाय मनशाच्या आशेक घडना देवान इतलें दिल्यार तुका पावना आनी कितें जाय पुंजावन दवरताय आनी की पुंजायताय कोणाक कितलें आल्यार तुका पावना आनी तुमचें पोट भरना दोशी जायनात तुमी न्हेसतात पांगुरतात आनी कांय इल्लेशें वावरडी जोडटा पूण तेंकाय घालूंक वट्ट्या पोत्यांत गेल्लें उरताय ना तूं घालताय तें पडून भायर वता बाबा भयणी आमचें जिवितांत वट्ट्या पोत्या बरी जालां आमचें पोती जिवीत वट्टे पोतें जाल्यात ताका दंपले पडल्यात आमी करची कर्तुवां आमी करची अन्याय आमचे वायट चिंता आमचे वायट जिणी वट्ट्या पोत्या बरी जालां आमचें जिवीत आनी तें सोमा करचे विशयान आमकां चिंता आपणा देखून आज अशी परिस्थिती आयल्या हांव न्ही सर्वेस्पर दळभरसो देव हें सांगता मुखार आमी पळयता देखून कितें करीचें आज पावस येचे बरो पावस जाय आमची कृषी बरी जायचे लोकांक बचाव जायचे वयमो तर कितें करीचें वस्तू रुकाड हाड देवाचें तेंपल बांद देवाची कृपा जोडू देवाचे आशिर्वाद जोडू देवा जरशी ये मागण्या किलो वेळ दी देवा मुखार खालती जा आनी देवाचें तेंपल तुज्या काळजान तूं बांद येतो तुका पुरसोत नातली तुज्या काळजान देवाचें मंदीर बांदूंक आज इल्लो वेळ कर बाबा भयणी वेळ कर देवाचें मंदीर तुवें आज बांदिचें नंतर आज तुजें जिवीत बरें जावचें ना देवाचें सर्वेस्पर दळपण असो सर्वेस्पर तें सांगता गुणास तुवें तें करूंक जाय कित्याक केदळा तूं बाबा भयणी तुज्या काळजान देवाचें मंदीर बांदताय केदळा तुज्या घरांत देवाचें मंदीर जाता केदळा तुज्या कुटुंबान देवाक जागो मेळटा केदळा तुज्या जिवितान तूं देवाक जागो दिताय थंयसर कितें जाता थंयसर पावस पडटा केदळो पावस नातलो केदळा तूं देवाक जागो दिताय पावस पडटलो तुवें रडून बसची गरज ना कित्याक आज पावस ना कित्याक मनशाच्या काळजान देवाक जागो ना देवाचें मंदीर पाड पडलां मनशाच्या काळजांनी देखून केन्ना तूं मंदीर बांदताय तुज्या जिवितांत बाबा भयणी खंडीत जावन देव पावस दितलो भुंयचेर दोंगरांचेर नव्या दकासऱ्याचेर दानयेचेर तेलाचेर भुंय उत्पन्न करच्या सगळ्याचेर देवाचो आशिर्वाद पडटलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 भाव भयणीनो हें देवाचें उतर बरें कणकाण घेवया आमी एक घडी भर सकड आमचें पाताक आमी आज रडाचें सकडांनी आज आमी पयलें काम आमचें देवाचें मंदीर सोमा करचें पाड पडिल्लें मंदीर कितें आवश्यक खानवड्यां सगळें
वायटांतल्यान भायर येवया, देवाक सगो दिवया. कित्याक पावस दिवचो देवान, भूंय फळादी करची देवान, भलायकी दिवची देवान, आशिर्वाद घालचो देवान. ताका आमी जागो दिवया. चक्कड आमी एक घडी भर रावता, देवाची काकूट मागया. साद जाता जाल्यार दिमी घालया. एक घडी भर एक कण दैवी काकूट तेर समेत आमकां सगळे पातकचे बक्षांनी आमी मागून देवाक आमी जागो दितें हांव म्हणटा ताका भास दिवया. हे घडये देवाची काकूट मनशा कोणाचेर येवं दी. कोण पुरो आपल्या काळजान देवा जागो दिनासतना आसात, आज देवातान पयस आसा, सगळ्यांचेर देवाची काकूट वाळाचे वाळाचे. देखो न्हू, आज तुमी चिंते नाकात. आमी काली हांगासरत न्ही 200 जाणां हे चिल्लर आसा. आमी मागल्यार ना भाऊ भयणी, आमचे 200 जाणांचे मागणे संवसार आलोवंक पुरो, खंडी जावं न्ही. देखून आमी पातयेन मागचे, देखून आमी कलते जावया, मोक्षाने मागया. सगळे आमची पातां गुळकोन घालून घेवया देवा मुखार. आनी सक्कड येता तो आमची देवाची काकूट मागया, आमचे हात उबारया. ससनाच्या बाबा हांव तुका भेटयता, तुज्या आदी मोगाच्या पुताची. आमच्या सोम्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रग आत्मो आनी नेवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपोणा पासून जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आमारा काकूट आमची कर. ये भाग्यवंता
भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला काकूत आमची हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला काकूत आमची सोम्या जेजू सुम्या जेजू मनशा कुळा खातीर जेजू आज आमी दिंब्यार पडून मागले ह्या घडये जेजू आमची पातकां आमी बळकून घेता म्हणजे सांगता म्हणा सोम्या जेजू सुम्या जेजू आमची काकूत कर आमची काकोळट कर सगळ्या मनशा कुळाची सगळ्या मनशा कुळाची काकूत कर काकोळट कर सोम्या जेजू सुम्या जेजू आमच्या काळजांत आमच्या काळजांत आमी तुका जागो दिवंक ना आमी तुका जागो दिवं आमची काळजाची देवाळां आमची काळजाची देवाळां पाड पडल्यात पाड पडल्यात ती बांदूंक ती बांदूंक आमकां पुरसत ना जाल्या आमकां पुरसोट ना जाल्या संवसाराच्या संसाराच्या राटावळीचेर आमी पडल्या राटावळीचेर आमी सोम्या जेजू सुम्या जेजू आयज सोबो दीस आयचो वो दीस तुजी काकूळट आमी मागता तुजी काकोळट आमी मागता संवसाराक संसाराक तुजी काकूळट मागता तुजी काकोळट मागता आमी सक्कड आनी सकड सांगता मेळोन सांगता मेळोन लांतावन आज म्हणसर लांताम आज केल्ल्या सर पातकाचे केल्ल्या सर बक्षाणे मागता मोक्षाणे मागता सम्यान जेजो सम्यान जेजू या घडये या घडये तुझ्या अमलीक रक्ताचो अमोलिक रक्त पवित्र अभिषेक आमचेर तूं कर आज आमकां सखडांक तुझ्या अमलीक रक्तान अमोलिक रक्त धुवन नितळ कर शुद्ध कर शुद्ध कर. फातकां बक्षी पातका बक्षी आमचे ते आसले आमचे ते आसले सर्व दोष दोष निवार निवार. आमचेर आसले आमचेर ते आसले शिराप शिराप पुसून काड पुसून काड आमचेर आमचेर तुझा आशीर्वाद वाळय आशीर्वाद. सैतानाच्या सैतानाच्या वाईट ओढण्याक ओढण्याक ताच्या बळसर रीतीच्या फासांक सांपडनाशे सांपडनाशें. तुझ्या आमले रक्ता मरे पात अमोलिक आमकां तो आमकां सुटका दी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आता आम्ही सुम्या जेजूच्या आमले रक्त जे रक्षण आम्ही सक्कड मागया भाविनेनो आज या घडी आमलीक रक्ताचो अभिषेक सगळ्यांक तुमकां जातलो आनी सक्कड सुटका मेळटली देव बरो पावस दितलो देखून आमी सक्कड आतां आमलीक रक्ताचो अभिषेक मागया 12 पावटी आमी म्हणया म्हजे सांगता तुमी म्हणा सोम्या जेजूच्या अमोलिक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर 12 फावटी म्हणया सोम्या जेजूच्या अमोलिक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर सोम्या जेजूच्या अमोलिक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर सोम्या जेजूच्या अमोलिक रक्तान आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर सोम्या जेजूच्या अमोलिक रक्तान आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर सोम्या जेजूच्या अमोलिक रक्तान आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर सोम्या जेजूच्या अमोलिक रक्तान आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बचाव कर सोम्या जेजूच्या अमोलिक रक्तान
आमका आणि सगळ्या संसारा बचाव कर तुमया जेजूच्या अमोलिक रक्ता आमका आणि सगळ्या संसारा बचाव कर सोम्या जेजूच्या अमोलिक रक्ता आमका आणि सगळ्या संसारा बचाव कर सोम्या जेजूच्या अमोलिक रक्ता आमका आणि सगळ्या संसारा बचाव कर सोम्या जेजूच्या अमोलिक रक्ता आमका आणि सगळ्या संसारा बचाव कर सोम्या जेजूच्या अमोलिक रक्ता आमची आणि सगळ्या संसारा बचाव कर एक बोर आम्ही सक्कण आमचे धोळे दांप्या आम्ही सोम्याच्या अमोलिक रक्त जे रक्षण मागले खंडी जावन आमचो जेजू आमचे मागणे ऐकनासतना रावना देवा कडेन आमी मागया पातकेच्या बोक्साने मागले आमी खालते जाल्या देव मुखार आमची तकली बागयली आमची काळजां देवाक समर्पिली सगळे संवसाराक देवाक समर्पिले आमच्या कुटुंबाक देवाक समर्पिले आमची कृशी देवाक समर्पिली आमची भूंय देवाक समर्पिली सगळें आमी देवाच्या हातान दिलें ह्या घडये आमी मागया सम्या आमची काकुदक प्रार्थीसुनी हो मागाने वो मागळे एक चरणा आमी गावया आनी देवाची काकूट मागया मागणे आमकां बोळ केदळ तूं मागताय सक्कड देव तुका दिता सक्कड आमी आतां यस बरवशान आमी सोम्याच्या अमोलिक रक्तान अभिषेक जाल्ले आतां आमी जेजूची काकूट मागया आनी मागया सोम्या आमकां पावस धाड सोम्या आमची काकूट कर आनी देव आमकां खंडी जावनी केदळ आमी मागतांगी तेदळा देव पावस दिता प्रार्थुसुनी वो मगने प्राರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತ ಕಾಣುವೆ आरोग्य आनंद पडीवे एक आम्ही एक चरण आणि एक श्लोक आम्ही मथक्कड सांगता गावया आणि देवाची काकूट मागया बसये तुम्ही या घडये ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಾಯುವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು
ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ತಿಸ್ಸನ ಚರಣ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಬಿರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಬಿರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸೌಖ್ಯ ಲಭಿಸಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪೀಡ ತೊಲಗಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸೌಖ್ಯ ಲಭಿಸಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪೀಡ ತೊಲಗಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ. ಆನಂದ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡೆಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವನು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು निन्ना कायवरो. दिंबेर बुढ़िया भाव बहिणींनो, देवाचा आशीर्वाद मागे या घडीत. देवाचे काकुळ तुम्ही मागले तर आड पवित्र वेळ आता सोम्यान आमकां आशीर्वाद दिवचो. या घडये सक्कण आमी आमचे इरादे, आमचे तेसावां पावसा खातीर मात मागल्या आमी. सक्कण आमचे इरादे ही घडी बरोबर उडास करा. हर एक कितें मागोंक आसा जेजू कडेन उडास करा. तुमच्या कुटुंबा खातीर आज कितें तें सावन तुमी आज मागोंक आसात. खंयच्या आस खातीर तुमकां सोम्यान आशिर्वाद दिवंक जाय. खंयचें कश्ट तुमचे देवान तुमचे वेळेर निवारूंक जाय. खंयचे तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमी मागोंक आशेतात. सक्कड ह्या घडये उडास करा. जेजू कडेन आमी मागलें मेळटा. सक्कड आमी ह्या घडये आमच्या हात उबारया, देवाची स्तुती करया. जे घडये बर हालेलुया 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 जीसस 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 ಯೇಸುವೆ 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 ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಸಮಯ मागणे आशीर्वाद घालचेतो. ह्या घडये सर आमची पिडा आगोण करचेतो. सुटका दी आमकां सर पिडे ताण वायट ताण कोटेपणा जे तुमकां सुटका दी समयांचे तुमकां आशीर्वाद कर. जीसस 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत गावया, सोम्याचो आशीर्वाद घेवया. उल्लासाने स्तुतीचा पोती महिमा सजना सजना एका स्थाड्या ओसीना
Alleluia. येसुम्या जेदो क्रिस्ता या विची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो बुडा असते आमकां बुड चडला आहे तुझ्या सडवणीचो फळ सदांच तुमचे दिमे बोगी सरको तुझ्या कोडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेतान रात करताय ससनाच्या ससनाक. Amen. नवे ये गीता मी नावाड्या मी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीना मी हर्सिया मी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निसर्गी विचित महिमाताची करताम कावीस मी प्रत्येक 3 वाजता ताची बोडवी काय रसना वाकणता ताची पळवण काय काव्या नवे नावाड्या मी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीना मी हर्सियामी आमच्या राया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समी जेदो क्रिस्ताचे कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. मोगाळ बाबा भयणीनो कष्टांत असताना मनीस आपलें दूख आपली कंत आपली बेजारी देवा मुखार उक्त्या मनान सांगता आसतना देव कशें काकुळत करता म्हणलें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकतल्या. आज हो वेळ आमी सगळ्यांनी आमचें काळीज देवा मुखार ह्या पुणशेतांत आमी उक्तें करचो. आमकां सगळ्यांक जावं पुरो थोडीं कोडू बगनां आसा थोडे कश्ट आसात थोडी कंत बेजारी आसा देवा कितें अनवर आमचेर आयिल्लें आसात पूण आमी देवा कडेन कशें वेचें त्या देवा कडेन कशें आमचें काळीज उक्तें करचें आनी कशें देव आमची काकुळट करता तसो मोग आमकां भोगूंक मेळटा म्हणलें आमी आज ह्या मिसा वेळार भोगतले हांव आनी त्या देखून ते बघून आमी घरा आज हांगासर ह्या पुणशेतांत पाटी वेताना देवाच्या मोगान बरोवन पाटी वेचें हिस करपा आमी मागया. देवा मुखार आमी कलता जावया आमची पातकां आमी वळखून घेवया सक्कड आमी सांगाता म्हणया. हांव पातके सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान मुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसून बगे सदां संकार मगे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं ज्ञाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया सोमिया क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तो बाबार तुमचे उजवाड आनी आत्म्या सोगवली तुझ्या शिडयांक उतरान सरोवंक आनी देखीन सलोवंक बागेवन जुवांपा दुसऱ्याक तुवें पवित्र सभेक दिलोय ताचे विनवणेन ताची उतरां ताणें उतरान शिकयलो तो बाबार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इझाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप त्या दिसांनी हेजकिया पिडेन पडोवन मरणाचेर तणीर पावलो आमोसाचो सोपूत प्रवादी इझाया ताजेशी आयलो आनी तांणी ताका म्हळें सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुज्या घरान सारकी वेवस्था घाल कित्याक तूं मरतलोय तूं सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें सर्वेस्परा हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्ला आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हूण उगडास कर आनी हेजकिया व्हडल्यान रडलो तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर इझायाक आयलें वोस आनी हेजकियाक सांग सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो अशें सांगता हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुकां पळयल्यान हांव तुज्या जिविताक आनी 15 वर्सां चडयतलो त्या भायर हांव तुका आनी ह्या शहराक आसिरियाच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो आनी हें शहर राखतलो इझायान म्हळें आजर असो लेप करूंक हाडा आनी तो रायाचे केसोळेचेर लाया आनी तो बरो जातलो हेजकियान म्हळें हांव सर्वेस्पराच्या घरा वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली कुणा दिताय सर्वेस्पर आपणे बसयलां तें करतलो म्हूण सना जावं तुका सर्वेस्परान दिता ती कुणा ही पळय हांव देंवत्या सुर्याची सवळी आहाजाच्या पावंडाचेर 10 पावलां पाटी सरशी करतलो आनी देंवूंक गेल्लो सुर्यो पावंडाचेर 10 पावलां पाटी आयल्यो देवाचे उतार मातशें ओळख मोरणाच्या पोडांतलो मुसो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा मोरणाच्या पोडांतलो मुसो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा हांवें म्हळें म्हजें जिवन येदोळ पर्यान अर्दे सरोंक ना तरी हांवें सोमसासून वोसाजय आनी म्हजी उरलेली वर्सां पाताळा लोकांत हांवें खर्चीचय पडला मोरणाच्या पोडांतलो मुसो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा मोरणाच्या पोडांतलो मुसो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा हांवें म्हळें जियेतल्याच्या गांवांत आनीक हांव सर्वेस्परा पळोवचो ना हे प्रितुमेचे जियेतल्या मोदे कोणाक साव देखचो ना मोर
उद्गाराक उबी रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी एक सब्बता दिसा जेजू गोवांच्या शेतां मदल्यान समकतालो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणश्यो म्हण खावंक लागले. फरिसेवांनी हे पळयोवन जेजू लागीं म्हळें, पळय तुजे शिस सब्बाताच्या दिसा करूंक आडवरलेले करतात. पूण जेजून तांकां साप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगात्यांक भूक लागले वेळार कितें केल्लें म्हणून तुमी वाचून नेणात. देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय तांकां जावं ताच्या संगात्यांक जावं खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे तांणी केले ना तुवें. हर एक सब्बताच्या दिसा देवळांत याजक सब्बताचो विशय मोडटात तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हणून मुळां तें नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेणात. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाळा प्रास व्हरतो हांगा आसा. म्हाका जाय दया बलिदान न्हय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात, तर मनशापूत सब्बताचो धनी. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ आयच्या ह्या दोनी वाचपांचेर आमी करूंक प्रयत्न करया. आराधना वेळार आमी आमच्या जिविता विशांत हितून नियाळ केलो आनी देवाची काकुळट मागली. आनी आतां परत हांगासरी देवाच्या उतरांत त्याच रितीचें एक चिंतप हांगासर आसा. आमी पळयता हांवेच्या पयल्या वाचपांत एजेकिया राई हांगा तो पिड्यान पडटा आनी ह्या वेळार तो देवाची काकुळट मागता. पिडेन पडलो राई निराशेन भरता. स्वाभावीक जावन सकट आमी तशेंच पिडा आयली म्हणटाना आमी देवा कडेन मागता, त्या सावा बरोवन घालता, आराधना वेळार मागोवंक सांगता आनी कोणाकय मागोवंक आपयता. हें सकट आमी करता कित्याक म्हण आमकां बरें जायचें. पिडा म्हळ्यार आमकां अस्कत करता. पिडा म्हळ्यार आमी असहायक जाता. आनी असल्या परिस्थितींत एजेकिया राय पडटा. आनी ह्या वेळार हांगासर कितें जाता पळय, दोन संगती. पयलें हांगासर ह्या वाचपाचो पयलो भाग आमी पळयता. आमोजाचो पदप्रवादी इजाया ताचे चरशी आयलो आनी ताका म्हणटा, तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलो तूं वाचो नाय. भाऊ भयणीनो, पिडा शिडा मनशाक येवची म्हळ्यार केवळ थोडे फावटी स्वाभावीक तरेन येता. जायते फावटी मनशाची पिडा शिडा ताचे भितरली वेवस्था सारकी नासल्या वेळार येता. थोडे फावटी मनीस अनावश्यक टेन्शन काडून घेतात. थोडे फावटी मनशाची जिणी बरी आसना. थोडे फावटी मनशाचें चिंतप सारकें ना.
आनी हें पिडेक कारण जाता. तुमी पळयलां जेजून आरिगरा गूण केलो आनी त्या वेळार जेजू आरिगरा गूण करता आसतना पयलें ताका उठ आनी चल म्हूण सांगना. पयलें तो कितें म्हणटा, पुता तुजीं पातकां तुका बगसलीं. पयली ताचे भितरली आंतरीक वेवस्था जेजू सारकी करता. ती सारकी जाल्यार मात्र ताणें बरी भलायकी जोडूंक साध्य. देखून आयच्या देवाचें उतर आमी पळयता. एजेकिया प्रवादी देवाचो संदेश येता, तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल, नंतर तूं मरतलोय, तूं वांचोनाय. भाव भयणीनो, हे एक पयलें संदेश म्हाका आनी तुमकां हरएकल्याक. केदळा म्हज्या जिविताची वेवस्था सारकी ना, केदळा हांव देवाच्या वाटेर चलना, केदळा म्हजें जिवीत देवाक मानवची बरी ना, केदळा म्हजे ती आंतरीक रितीन संगती सारक्यो नात, केदळा हांव वाट चुकलां, केदळा हांव देवसाराच्या ताळण्यांक सांपडलां, केदळा हांव करी जाय जाल्यार करिना, अवेवस्थेचें जीवन म्हजें जावन आसा. हांव पिडेन पडटां, कश्टातां, वेव्हार अवदळांक आमी बली जाता, म्हजें जिवीत सूख वाटेन चलता. देखून हांवें बुरजे तर हांवें बरो जायचे तर कितें गरजेचें, हांवें देवाच्या वाटेक येचें. आनी हांगासर मुखार कितें घडटा पळया. एजेकियान आपलें तोंड वणटी कुशीन परतिलें आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें. पयलें ताणें केल्लें काम. ताचें तोंड सर्वेस्वराक खुशीन गुंडायलें, ताणें मागणें केलें. देवा मुखार आपलें जिवीत तो वळखलो, आपणें केल्ली सूख तो वळखलो, आपलें जिवीत सारकें करून ताणें मौन केलें. आनी ह्या वेळार आमी पळयता हांगासर केन्ना ताणें अशें केलें, एजेकिया व्हडल्यान रडलो म्हणटा देवाचें उतर. व्हडल्यान रडलो आनी म्हणालो, सर्वेस्परा हांव तुजे मुखार विश्वासपणान प्रमाणीक काळजान चल्लां, हांव तें तुका मानवतें तें केलां म्हणून उडास कर. हांवें तुका बरें केलां, म्हजी पातकां आसूं पुरो, पूण हांवें बरें केलां, प्रामाणीकपणान चल्लां. देवा मुखार तो रडता, ताजें जिवीत तो म्हणल्यार देवा मुखार सगळें तो दवरता. आनी ह्या वेळार देव ताची काकोळ तो करता आनी ताका मुखलो संदेश येता. इजाया प्रवादी मारपी इजाया प्रवादी देव सांगता, वच आनी एजेकियाक सांग, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां, तुजीं दुकां पळयल्यांत आनी तुज्या जिविताक आनी 15 वर्सां हांव सडयतलो. आनी त्या भायर तुका आनी तुज्या शहराक असिरियाच्या रायाच्या हातांत ती सोडयतलो आनी हें शहर हांव राखतलो. बाबा भयणीनो, कितल्या अपुर्वाचीं उतरां पळया. मनीस केन्ना देवा तरशी फाटीं वेता, केन्ना मनीस सारक्या वाटेन चलता, थंय आशिर्वादां मेळटात, आशिर्वादां मेळटात, बरी भलायकी मेळटा. पण एजेकिया प्रवादीक हांगा सकड ताजें हांवक 15 वर्सां वाडलें मात्र न्ही, भलायकी फाटीं मेळ्ळी मात न्ही, बगार ताच्या सगळ्या शहराक देवाचें रक्षण मेळटा आनी देव ताका सोडयता. आज गरजेचें आमची वैयक्तीक जिणी, इंडिविज्युअल लायफ म्हणटा भाव भयणीनो, आमी हांवें आनी तुमी करच्यो तो सुखी आमी वळखल्या वेळार आमी मनशां सगळें आमी सुकोन पडटा. आमी कांय आंज न्ही, गरजेचें आमची सूख आमी वळखल्या वेळार, देवा ती आमी फाटीं आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका मात्र न्ही, म्हज्या जिवितांत इंडिविज्युअल म्हणटा आशिर्वादां घालता. ताच्याकी चड तुजें घराण्याचेर देव आशिर्वाद घालता, तुज्या कुटुंबाचेर देव आशिर्वाद घालता, तुज्या गांवाचेर देव आशिर्वाद घालता. पळया, हें व्यत्यास. देखून आमी समजचें, आमी देवा ती फाटीं परतोन केल्लें खरें काळजाचें मागणें म्हाका मात्र न्ही, बगार सगळ्या म्हज्या घराण्याक, म्हज्या बंतोणीच्या सर बाबा भयणीक आशिर्वाद जोड दिता. देखून आमी हांगासर कित्याक आयल्या, नव्यान आयल्या ह्याच खातीर.
आज आमी वैयक्तीक रितीन देवाचें उतर आयकचें आनी त्या उतराक सरी जावन आमचें जीवन बदलूंक आमी मौन करीचें आनी खऱ्या प्रामाणीक काळजान आमी मागचें. त्या वेळा आमी हांगासर न्हू खाली पाटी वचना बगार आमी देवाचें आशिर्वाद जोडून येतले आनी हांगासर पळयता हांगासर इजाया प्रवादी मरेपात एजेकिया राय तो बरो जाता ताची भलायकी पाटी मेळटा. हाजे शुभ वर्तेंत आमी हें पळयता मन नितळ आसल्यार आमचें मागणें आनी जिवीत फळादीक जाता. जेजूचे शिस भुकेल्ले तांकां भूक लागली ते मनीस न्ही वताक येताना वाटेन येताना जेजू तुमकां गोत्ता लोकांक शिकयताना इतलो बिजी आसतालो थोडी बुटी लोक इतल्याचे खावंक समेत पुरसत नासली शिशी मनीस न्ही तांकां भूक आसली देखून वाटेन येताना गोवांच्यो थोड्यो कणश्यो तांणी काडल्यो आनी केल्यो. पूण मन नितळनातले पारिजेवनी शास्त्री हे उपास मोडटात सापात मोडटात म्हूण ताचेर सूख मांडूंक लागले. पूण जेजू खंयचें गरज ते देवाच्या जेजूचे शिस्ताचे देवाच्या सांगतपणांत जातले कित्याक मनशा पुताच्या मिसांवान ते वांटेले जातले तांचें काळीज नितळ आसलें मन नितळ आसलें साबत मोडलो म्हणून ते मेळोंक नात. पूण कुसडायेनी मसोर स्वार्थ आमी घरा म्हणटा म्हळ्यार नंजी मोसोर भरला म्हणून आमकां थोड्या नंजी मोसोर भरचो आसा आनी तो आमच्या मुतीन गेलो जाल्यार ताणें केल्लें वायटच हाणें केल्लें वायटच तिणें केल्लें पुरा सुखीदारांत तशी बरी कोणी नात. आमचें मन कदळटा देखून भाव भयणीनो गरज आमी नितळ मन नितळ काळीज आमकां गरजेचें तें आसा जें आमचे कडेन. आनी कोण मनीस नितळ काळजाचो आसा एजेकिया राया बरी नितळ आनी प्रमाणीक तरान तो जियेता आनी मागणें करता ताजें जीवन फळादीक जाता. वस्त देवाच्या सुत्राचो संदेश आमी घेवया आनी तो जियोंक देवाची कृपा आनी आदार आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार येवकारिस्तान आमी सेवंक येता त्या जेजू कडेन आमी मागया. वायन अन्ना मी आयल्या अत्रेगा ओपून दिता गवतून ताचे काणिकाचे बापा तुझे दैवीक बेसा गवतून ताचे काणिकाचे बापा तुझे दैवीक बेसा मोगळ बापा काळजा आमची जेसू संगी दिता तुका मोगळ बापा काळजा आमची जेसू संगी दिता तुका. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या रिकाकूय सदच्या देवाक सर्वस्वर मानून घे. सरपद वेदार आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या भाग्यवन ताच्या उडासाक वो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता. तुजे मुखार सर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यांक काल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आणि शासनाच्या देवा सर कडेन सर तेंचे जो क्रिस्त आमच्या सुमया उरवे आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो भाग्य मनसो पाल दुसऱ्याच्या मनाक ही आमी बी बलिदान भेटोंक तुजे पोवे सेवेक तूं पावो करताय ताचे पुण्यवान जिवीत आमकां धैर्य दिता आनी ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उस वाडयता ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूता भक्तां सांगाती आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता So सर्वेस पडतो सर्गानी संसार पडला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावे येता ताकाच सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंतेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेन जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सुसंगपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेच बरी जेवण दत आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक करारचें हें रगत पातक जें मुखसाने मिळच्याक तुमचे बसत आनी समेत मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबार तसो गोड परगटुया सुम्या जेजू तुझी मरा आमी समारता तुझे पुन्हा जीवन पो आमी करता तुझ्या येण्या सुम्या जेजू बापा जे तुजे मरण असो आनी पुनर्जिवानपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आमकां तुजी सेवा करूं आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जे तुजी कूड आनी रगत तेला आमी समेता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पोरा अके अप्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करे आनी लियो आमच्या भगवान बापा पेटा बोलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तेका प्रतिमुखांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या सक्रान डॉल्फी लॉरेन्साची खाकुळट कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपणवयलोय
जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुन्हा जिवन जाव. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे परसळीत मुखामळपणांक फावो कर. ह्या वेदी भोंवतणी समज जाल्ल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाच्या माय संगती भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदत्ता, भाग्यवंत जुआंव पाल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुमयान आमकां शिकलें प्रार्थना आमी सगळे कामनान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राजन येवं, तुझे कुशीक गारता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणी पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस काय आमकां तो दी. सर्गींचे बागान आमच्या सर्वंदर जेजू क्रिस्ताचे येण्याक भरवशान जाल्याक आमकां तुजे उदार ककुळतीन सर पातकांती सुटय आनी सर्वकांतांतली वाटाय. राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार तुजेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमेची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकां आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जावन आसात जेजो देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जिवनाक आपयिल्ली हांव आनी तुमी जावन आसा सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान भलायकी मेळटली.
सोम्या मोये मुझे तू कास्तेला लेता ये सोम्या काळजान मुझ्या राखो नसा येण्यात तुझ्या ये वेगी ये जेजूराया स्वागत करता तुका जोशी जोडो आसो दिवो उस्वाड्यून पड जळता तशे अस्क जिवो मुसो मोगाक तुझ्या सोबता स्वागत करता तुका ये सोबिया काळजान मुझ्या राखो नसा येण्याक तुझ्या ये वेगी जेजूराया स्वागत करता तुका जोशी आता केळचे विणे माधुरनाथ टयता तुझी गायता प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा बागेवन जोम पावल दुसऱ्यान तुवें आनी तुजे पवित्र सभेचे विश्वास म्हणान तुजी सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडीराक तुज्या बळान तुज्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी तुज्या भाव भयणीची मोगान साकरी करूंक आनी शेवटीन तांच्या सांगाता सासण्याची जिवीत भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं. सर्पद्वेधार देव बापू आनी पुतू आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुका
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा बगेवन जुवांव पावल दुसऱ्या तुवें आमकां सर्वांक एक वर्तेन तेणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकूंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र युकरिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हणून जेजून कुर्सात हांव दिल्ले बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेकां बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. एक कडी बरो बसया. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज जो हांव पावलो दुसऱ्याच्या त्या विनवणे वरवीं जायतीं बरेपण आमच्या जिवितांत लाभल्या. शांत समाधान आमच्या कुटुंबांत लाभला. विविधतेचे इरादे देवा मार्फत आमकां लाभल्यात. देवाक अर्गां दिवया, होगळाप दिवया, महिमा दिवया. आज आमकां सोमेस्तांक ह्या नोवेनांत वांटेलें केलां. आमचें जिवीत पवित्र केलां. तशेंच आनीक थोडीं अर्गां उलें अशीं आसात. एका भक्तिकाक कुंकली गूण जाल्ल्याक अर्गां दिता. ऑपरेशन आसतना गांठी दूख गूण जाल्ल्याक अर्गां दिता. बऱ्या बड्याची जण फोव जाल्ल्याक अर्गां दिता. 3 व्हडल्या अनवरांतले राखून व्हेल्ल्याक अर्गां दितात. कुटुंबांत काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत एक मळयाळी भक्तीक जेजूक अर्गां दिता. तशेंच आमच्या कुटुंबांनी विविधतेचें बरेपण सोम्यान केलां. सोम्याक अर्गां दिवया. कितल्या मापान देवाक आमी अर्गां दिता तितल्या मापान चड प्रतिफळ आमकां लाभता. तितले चड बेसांवां आमकां लाभता. उबे रावया. प्रार्थुया. भोव काकूळदार बापा भगेवन हांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभल्या सर उपकारां आमी वर्णयता. ताच्या मार्फत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताच्या बरी भगेवनपणान वाडो क्रिस्ता साक जावन जियो आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सावन जुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आमो पासून देवा लागीं विनंती कर. ये भगेवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचूं आनी क्रिस्ताच्या मुखान भरूं लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडूं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राज्य संदा तुज्या जिवितांत पसरली. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरो गवळी कसो आमची भेट करूं तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमक. तुजी भगवंत जिणी आमच्या जिविता प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सयल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारो आनी जिविताचें कश्ट ताका भेटोवं आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन गडवर बसया. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सबार विनवणे आसात, इरादे आसात. सांजो हांव पावल दुसरेच्या विनवणेन आमकां लाभचे खातीर देवाचो आदार मागया.
आमचें कुटुंब कुटुंबांत असल्या हरये सद्या समेस्तांक बळबलायकी लाभचे खातीर मागया विविधचो वावर बऱ्या रितीन करूंक तिरासण बोळ गटाय आमी मागया तशेंच थोडे इरादे अशें आसात दोळ्याची दिश्ट पाटी मेळोंक एक भक्तीक मागता दोगां जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक खातीर मागता दोगां प्राय भरलेल्या चेडवांक काजार जावंक बरें मोन लाभचे खातीर मागतात एक बाळशाचें मेंदवांतले समस्या निवारूंक मागतात 10 जाणां बरी भलायकी मेळोवंक मागतात दोगां भुरग्यांनी आवयक मान दिवंक मागतात घरांचें काम पोंता फावोवंक खातीर मागतात बरें काम मेळचे खातीर मागतात वडिलांनी आपली जबाबदारी बऱ्या रितीन सांबाळूंक आदार मागतात तेका बरी सैरीक मेळचे खातीर मागतात USCची विजा अप्रूव जावचे खातीर मागतात सोरो सोडूंक आदार मागतात नर्सिंगांत बरे मार्क्स मेळचे खातीर मागतात दोगां वटेको निपीन गूण जावचे खातीर मागतात दोगां भायर दिल्ले पयशे वेगी पाटी मेळचे खातीर मागतात कोर्ट केस सतानेतीन इत्यार जावचे खातीर मागतात CMA परीक्षेंत बरे मार्क्स मेळचे खातीर मागतात भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर मागतात फादर बॅप्टिस्ट आनी फादर हेनरीक बरी भलायकी आनी मिसावान तृप्ती मेळचे खातीर मागतात डायबिटीस आनी पांयाची सूज गूण जावचे खातीर मागतात शिकले उडासांत उरोवंक आदार मागतात प्रेमलताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर मागतात कंपाउंडाची केस इत्यार्थी जावचे खातीर मागतात जाग्याचे डॉक्युमेंट मेळोवंक आनी 9/11 बऱ्या तरान जावंक आदार मागतात मोतीक समाधान मेळचे खातीर मागतात लॉन बेगीनच फरियार जावचे खातीर मागतात डिप्रेशन गूण जावन टॅबलेट्स टायमार काण घेवन बेगीनच पिडा गूण जावचे खातीर आदार मागतात दुबायंत बरें काम मेळचे खातीर मागतात नर्सिंग शिकप बऱ्या तरान शिकोवंक आदार मागतात इंजिनियरींग शिकप बऱ्या तरान शिकचे खातीर आदार मागतात शिरांची पिडा गूण जावचे खातीर मागतात एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळचे खातीर आदार मागतात गांठी दूख आनी हुलोप गूण जावचे खातीर मागतात अग्रिगोल्डाचे पयशे पाटी मेळचे खातीर मागतात अस्पतालाच्या वॉल्टर सिक्वेरा बरी भलायकी लाभचे खातीर मागतात UKचे विजा मेळचे खातीर मागतात रेनाय फेर्नांडिसाचे शिबा गूण जावचे खातीर मागतात आयले वार परगांवा कामाक गेल्ल्या एका तरणाट्या सर तिची भद्रती मेळोवं आनी ताच्या वयल्या अधिकाऱ्यांनी ताका मोगान पळोवं आनी काम परमनंट जावचे खातीर मागतात तशेंच विविध जाणांनी सबार आनी मागण्याची गरज उसारल्या विविधचे इराद्या खातीर मागोवन सांगलां ह्या सर्वांचे इरादे भगवंत जुआं पावलाच्या विनवणेन देव आमकां फावो करून दी म्हणून मागया ओपेराव्या तूं आमकां पाव एवकरिस्तचो आमकां करो मोक्ष शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माय आनी सर सांता भक्तां संगी सर्गेंच्या राजा तुजे बराबर बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या वाकाणू आमकां फावो जावं आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजे कुशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं सोच पटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुखे लांब बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताण पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नवान मरिये कृपेन भरले समी तुजे संगाता स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैवें फळ तुजे कुशीचें जेसो बेगीन बरी देवाची माय आमा उपेगा तिना दिग आतां आनी आमच्या मनाच्या घडी आमी माय मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां सदां आनी सुरत आमी सोम्याचे नवे आमचो आदार ताणें रस्ता सर्गांनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सोबे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मारी पात सर्व तरेच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणींत सांपडलेल्यांक तुवें मोबळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवक बागेवन जो पावल दुसऱ्यान आपल्या बागेवन जिणे मुखांत्र
तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मोग तुझे परजन बोगूंक आनी बाबार्थां जीव प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नान अनवरांतले आमकां निवार ह्यो सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कशी वय तर तें आमकां फावो कर म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमचे सुमया उर्वे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो भाग्यवन जो पो दुसऱ्या जन्मदिनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तोच देव तुमकां आपला आशिर्वाद दीव भाग्यवन जो पो दुसऱ्याच्या मागण्यान आनी सर वायट तुमी सर सुटो ताची देख घेवन खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे सक्रीची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो आल्तरीचो मान फावो ताका जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा देखून ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जीव तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सस्नी जिवीत बगोवन तुमी पावो आनी सर पदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो दायकन बसया म्हाका चनो आयच्या दिसा हांगासर येवन आराधना वेळार आनी प्रत्येक रितीन ह्या मिसा वेळार भागीदार जावन आमच्या आनी आमच्या भाव भयणीच्या गरजा खातीर एकामेका खातीर मागिल्ल्या तुमचो हर एकल्याचो आमी उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा फेस्त मीस दिल्ल्या पासून आनी आयल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक आदार दिल्ल्यान सो उपकार बावडटा आसतना मनाची वाती तुमी स्विकार करून उलो दिता मनाची वाती वितरण करूंक बाप एंड्रू लागीं विनंती करता आयच्या दिसा हांगासर आयल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक आदार दिल्ले आसात लिडिया डिसोजा आनी कुटाम सान फ्रांसीस पयलो वाडो डॉल्फी लॉरेन्सो जत्म्याक तांणी ताच्या उडासान हें जेवण दिल्लें आसा तुका कुटुंबां आमी बसयता तशेंच फेस्त मीस आसा आनी एक वात फेस्त मीस दिल्ली हे बरें आसात रॉबर्ट जोसेफ डिकोना सान पेद्रो वाडो बेन्सन वेनिशा पायस वेलेन्सिया जेरोम लेना सेक्वेरा निकोटाम सांत आंतोन वाडो डेल्फिन सेक्वेरा वेलांकनी आयलन लॉय रोड्रिगास सुरतकाल अल्विया रोड्रिगास सुरतकाल रिशा पिंटो नित्य दरवाडो अनिता कार्डोजा सालोरेस पयलो वाडो सुनीता पिरेरा पेरमुदे थेक्ला कर्नेलियो देरेबायल लॉयड डिसोजा किन्नी कांबळा मनाची वाती वितरण केल्ल्या ह्या बाबा देव बरें करूं आनी स्विकार केल्या तुमचोय उपकार आटयता मोगाच्यान थोड्यो तिळसोन्यो तुमकां कळीत आसा हर एका बुधवारा हांगासर सांजेर 5 ते 6 वरां पर्यंत 1 घंटो विनवणेचे मागणें आसा जायतीं जाणां येतात जायतें बरेंपण हांगासर जावनूच आसा आनी किचडीत बरेंपण जोन घेवंक आमी उलो दिता व्हडा संख्यान येया एकामेका मागण्यांत आमी आदार दिवया आमच्या आनी तशें आमच्या भावा भयणीच्या गरजां खातीर आमी मागया आमी निरंतर मागोवंक जाय देवाचे उतार आमकां सांगता कळनासतना मागा सर्व गणितांनी तुमी देवाक अर्गां दिया सोम्या जेजूच्या क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या देवाक इतलेंच जाय आमी निरंतर मागोवंक जाय कळनासतना मागोवंक जाय ताका आमी अर्गां दिवंक जाय देखून हर एका बुधवारा हांगासर सांजेर 5 ते 6 वरार विनवण्याचें मागणें आमच्या गरजां खातीर आमीच मागचें हें भोव अप्रुबायचें तो वेळ म्हणून तुमी समजून घेवचो आनी ह्या मागण्यांत तुमी व्हडा संख्यान भागीदार जावंक आमी उलो दिता एकामेकाक खबर दिया आनी सांजोचो वेळ पयलें सकाळीं आसलें आतां सांजेर दवरला कित्याक इल्लेशें काम करन सगळीं राटावळ जावन सांजेर इल्लो कांय थोडो विशय घेवंक सोम्या सांगाता विशय घेवंक विशय घेवचे म्हळ्यार खाली निश्चय मात्र न्ही आमकां मतीक समाधान जाय
कितलें काम करूंक जर तर मोतीक समाधान ना जाल्यार आमकां काम करूंक असाध्य. आमच्या भुरग्यांक तांणी शिकयत कितलेंय शिकयत पूण तांच्या जिविताच्या पावंड्याक तांणी वयर वचचें जाल्यार तांकांय समाधान गरजेचें. नांतर अंबातू काडले जाल्यार 100 अंके काडले जाल्यार तांच्या मोतीक समाधान नासलें जाल्यार तांचें जिवीत खंयसर वेचें खंयसर वचून पावता. देखून आमच्या भुरग्यां खातीर युवा जनां खातीर आमी मागोवंक जाय. देखून हो तुमी उडास दवरचें, एकामेकाच्या गरजां खातीर तुमी येवन मागचें. मोगाच्या फाटल्या दिसांनी हांवें तुमकां सांगलां कुमगार तुमी हातांत खान घेतात भोव बरें. कांय थोडी कुमगार अशें खान घेतात मागीर अशें कर तुमी तोंडां व्हरतात. ताच्या की 10व्या हातांत तुमी खान घेया भक्तीपणान स्विकार करा. अशें खान घेवन जाल्यार प्रसिद्ध आज सकयल घाल सीद गेल्यातच. मस्त जाणांच्या हातांत पिठो आसलो हांवें पळयलें. त्या धाकट्या पिठ्यांत जेजू आसा. देखून एक संवय करा, कुमगार खान गेल्या उपरांत कुमगार खान घे ताच्या उपरांत हातांत कांय उरलां घे म्हूण पळया. चिल्लार संगत न्ही, आमी जेजू घेता फकत उंडो न्ही, सवयाच्या बळान काण घेवचें नाका. देखून भक्तीपणान आमी जेजू कुस घेता, ताका आमी घेवंक ना फावो तरी आमी ताका आमी भक्तीपणान ताका घेता. देखून तो जेजू कुमगारांत त्या जेजूक तुमी जिबेर दवरल्या उपरांत परत हात बरें पळया खंय इल्लोसो पिठो आसा गी थंय तुमी परत ते सेवचे. सांगात मोगाच्या भाव भयणीनो, आतां जेवणाचेर आशिर्वाद मागून जाल्ल्या उपरांत आमी जेवणाक वेता. देखून पयलें प्रायवंतांक अवकाश करून दिया. थंयसर कदेलां दवरल्यात आनी जायतीं मेज थंयसर मांडून दवरले आसा. मेजां थंयसर मांडून दवरली, बसूंक कदेलां दवरलीं प्रायवंतांक. आनी कोणाक इल्लेशें प्लेट हातांत कान गेल्लेशें कश्टांचें जाता तसल्यांक. देखून तरणाट्यांनी युवा जनांनी तुमी वडांक पयलें थंयसर अवकाश करून दिवचो. वचून पयलें थंयसर सीट खाली आसा म्हण तुमी बसनाका. इल्लेशें कश्ट जावंक पुरो. कोणाक तांगता बशी हातांत जेवंक तांगता तशें करा. पूण कोणाक इल्लेशें कश्ट जाता तसल्यांक इल्लोसो अवकाश दिया. इल्लेशें त्याग, इल्लोसो सॅक्रिफायस आमी केले जाल्यार ताचो सडीत फळ आमकां लाभता. फाटल्या दिसांनी हांवें सांगलां दादोशी जेवा, बरें करून जेवा, एकच एक शीत या कितेंच तुमी सोडिनाकात. त्या नुस्त्यांत इल्लेशें बाबाचो पालो आसलो जाल्यार तोय खाया, तोय बरोच. बरें नातलें तातूंत कांय घालनात. सक्कडी रूख झाडां पालो आनी कितें आसा तें देवान दिल्लें आमकां एक भलायके खातीर म्हणल्यार उडास दवरा. कांय गज नातल्याक आमी घालचें न्ही. सासांव, लसूण आनी पियावू आनी बेवाचो पालो आनी कितें सगळें घालतात तें सगळें आमकां भलायके उपकारता. देखून तें सगळें घालचें. उपकारनातले कोणी नुस्तें घालता ते घालनात. देखून तीं खावंक प्रयत्न करा. देखून कांय वेस्ट करचें न्ही. तशें म्हणून गिळूंक जायनातलें खावंक हांव सांगना. जायत मस्को सांगो घालें जाल्यार ताजें चिवंडां लास्ट साबण सोबण गिळी नाकात कांय शिरकत. ओके, कितें साबोंक जाता गिळूंक जाता तें मात्र कितेंच पाड करिनाकात म्हणून हांवें तुमकां सांगचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी सांगताच जायतें बरेंपण हांगासर जाल्लें आसा, जावनूच आसा. तुमकां कोणायकी साक्ष दिवंक मन आसा जाल्यार हांवें फाटल्या दिसांनी तुमकां सांगलां तुमी पयलेंच आमकां कळीत करचें. आनी सांगताच कुमगाराक येता आसतना तुमचे पैकी कोणी इल्लेशें सोलो कश्टाचें जाता. तुमी फाटल्यान वचून येवन मुखार येवन पावतना मस्त वेळ जाता. तुमकां इल्लेशें कश्ट जाता सोडोवंक मुखल्या कदेलांनी तुमी बसा. कुमगार कडेन तिंत वचून बसोवंक तुमकां सलीस जाता. मस्त जाणांक हांवें पळयलां तुमी फाटल्यान बसची गरज ना. आयिल्ले बरीच मुखार येवन बसा. हांगासर थोडीं कदेलां खाली आसात. मागीर आयिल्लीं उपरांत येवन मोदें बसलें जाल्यार एक कांय तोंदरे ना. जायत मो बरें. सगळीं आमी उबे रावया. आमी सेवकेच्या जेवणाचे देवाचो आदार आमी मागया. प्रार्थुया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, आयचो सोबी सुंदर दीस तुवें आमकां फावो केल्या पासून ह्या पुणतळार येवन मागे वचूं आपाल दुसऱ्याच्या मजतीन तुवें आमकां मागोवंक फावो केल्या पासून विशेष बेसावांनी बरयल्या पासून आमी तुका दिनवासा वर्गां दिता. जायते इरादे आमचे तुवें जारी केले आनी ह्या फुडें ते आमकां जारी करतले म्हण आमी तीर पातयेता येता बरवसता. आनी आयच्या दिसा आतां आमी सेवकेच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ते सेवता आसतना आमच्या कुडीक घटाय, आमच्या मोतीक समाधान, आमच्या दिसपट्ट्या कुटुंबा जिवितांत संवसार जिवितांत तृप्ती आनी दादोसकाय तूं सदांच आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
शिकयलो तू मागीर कोण बरी येसो आनी कोण तुवा हांव दुसरो सांगतो आधुनी काळांतलो तरणाट्याक तू आपुरबा येसो कुर्मा तू माद्रासो सर्वांक चड मानवालो तरणाट्याक तू आपुरबा येसो कुर्मा तू माद्रासो सर्वांक चड मानवालो क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक प्रेरण तूं वखसाणे जोडच्याक आमकां आदर्श तूं कुटुंबांनी एकवट सोडच्या कारण तूं दैवी काकुळतीचो व्हड भक्त तूं क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक प्रेरण तूं वखसाणे जोडच्याक आमकां आदर्श तूं कुटुंबांनी एकवट सोडच्या कारण तूं दैवी काकुळतीचो व्हड भक्त तूं मागीर कोण तुवा हांव दुसरो सांगतो आधुनीक काळांतलो तरणाट्याक तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं माद्रासरो सर्वांक चड मानवालो मोगाळ पुत्रा सवे आंकवार मोरी आशिर्वाद दीव आमकां भगवंत जो हांव पावल दुसऱ्या आमा बसो विनंती कर भगवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव आमेन.